दिसलो तो शेतकारांक आतां? आम्ही एक फातोर्डा एग्रो वर्क्स आमची एक संस्था आहा, जी संस्था फातोर्डेच्या शेतकऱ्यांची तांकां आमी हो ट्रॅक्टर दिल्लो आहा. हो ट्रॅक्टर दितना आमचो हेतू असो आहा की फातोर्डाची सगळीं शेतां जी आहा ती लोकांनी रोवची, सरकारान एक्वायर केल्ली शेतां मदून रोवची आनी ते रोयता आनी आमी तांकां सपोर्ट करीत रावतले. आनी ताजे खातीर आमी तांकां एक ड्रायव्हरूय दवरलो आहा, पेट्रोल फुकट घालतले आनी हे आमचे कंप्लीट जातकच सायडींतल्या मतदारसंघांनी बी आमी हीच फॅसिलिटी बरी दितले. आमचो हेतू असो आहा की गोंय म्हणटा तें 5वें आसपाक जाय आनी शेतां जर 5वीं उरली जाल्यार आज सरकाराचे फिगर्स अशे दाखयतात की 19,000 हेक्टर, एक हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर, असे 19,000 हेक्टर म्हळ्यार 19 करोड स्क्वेअर मिटर्स तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जमीन अनकल्टिवेटेड आसा. म्हळ्यार पॅडी फिल्ड्स वीच आर लायंग फॅलो हो आमचो लास्ट रिकॉर्ड आमी एग्रीकल्चर पॉलिसी करतना घेतिल्लो. अशी जर फॅलो फिल्ड्स उरली जाल्यार लोक शेत रोवपाक सोदचे ना. आतां म्हजो पळय फ्रेंड हांगा आहा तो ताजें राशोल शेत आहा, तो म्हणटा तसलो ट्रॅक्टर ना तो चिकडान काम करूंक शकता. 4 व्हील ड्रायव्ह आशिल्लो ट्रॅक्टर जाय, चड हॉर्स पॉवर आशिल्लो ट्रॅक्टर जाय. वो इसका कितना है 48 हॉर्स पॉवराचो वो ट्रॅक्टर आहा. दिस इज परहॅप्स द फर्स्ट इन द कंट्री. सो इट्स अ इक्विप्ड ट्रॅक्टर हॅव्हिंग 4 व्हील ड्रायव्ह आनी आमी शेतकऱ्यां खातीर हें करतात.